हांव गुरुवंदना करून स्टार्ट करता. नमो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभुपाद लीलामृत संख्याक एक म्हाका हे अवकाश दिलेला का भागवत पुराण कोंकणी सकड मेंबर्साक आमगेला अनंत अनंत धन्यवाद. सो लास्ट वीक आम्ही कसं खंय हांव रबकार येयले टुडे एक रिकॅप करता. हांव लास्ट वीक सांगिल्लें 13 जुलय 1966 इस्कॉन संस्थे प्रारंभ जाले म्हण. मागीर कसं म्हळ्यार पळय एक पद आसा, ತಾಳ್ವಿಕೆಗಿಂತ ತಪವಿಲ್ಲ म्हणून. म्हळ्यार टॉलरन्स. प्रभुपादाल तपस्सु कसले टॉलरन्स इज तागेले तपस्सु. ते तपस्सा निमित्त पूरा ते मादक सेवन घेतल पूरा चल्ले यूथ्स प्रभुपादाल वेरी भारी प्रीती करतात. भारी प्रीती करताची म्हळ्यार प्रभुपाद तांकां कृष्णाल वेरी प्रीतच की ना गोतना. बट गुरु स्वामी स्वामी खुशी करका स्वामी आमी हे काम केलं खुशी जाता म्हळ्यार तांकां कळटा. तशीच आमी आमगेले गुरुक खुशी करका म्हळेले आमी आलोचन केल्यार आमी करेक्ट शास्त्रांत कसं सांगला ते वाटेरी वच्चा जाता. हांवें गुरुक कोप केल्यार खुश जातवे, हांव लढाई केल्यार खुश जातवे. गुरुक हांव 16 माला सकाळीची 4 गंटे उठून केल्यार खुश जातवे. गुरुक हांव भागवत वाचल्यार खुश जातवे. गुरुक हांव अशें केल्यार खुश जातवे. आमी आमगेले इतलो क्वेश्चन तरी घाल्यार तेन्ना आमकां कळटा हो हांव गुरु कशी खुश करता. ते तरी आमगेले मना आयले आमी भक्ती पथांत करेक्ट आसचे म्हणून लायक. गुरु खुश जाल्यार कृष्ण खुश जाता. कृष्णा खुश जाल्यार गुरु के खुश जाता. तशी हे पूर यूथ प्रभुपादाक कशी खुश करता म्हणले तांणी आलोचन करताची. तांगेले सान अंगडीन तू एक मंदिर करताची सांगिला उडगस ते मंदिरांत तांणी पूर डेकोरेशन करता के पेंट करता के सकड करता. प्रभुपादाक भारी खुशी जाता. भारी खुश जाता. डेकोरेट केलेले ते मंदिर कसं नाशिल्लें ते मंदिरांत चैतन्य महाप्रभू पंचतत्व एक फोटो की कॅलेंडर आशिल्लें. मागीर रामाले सीतारामाची पिक्चर आशिल्लें अशें. तसं सानाची एक अंगडी 2nd एव्हेन्यू रोडारी ताजे मागशीची प्रभुपादान राबचे अपार्टमेंट आशिल्लें. तशी प्रभुपादा भारी खुश जाता. प्रभुपाद सांगता हांवें भक्ती बीज हांवें सो केले. भक्तीचे सीड हांव हांगेलांतू हांव सो केले म्हणून प्रभुपाद आता नेक्स्ट चॅप्टर सांगता कशी भक्ती बीज हांगेलांतू सो जाल्ले. कळ्ळें. आमी ते भक्ती बीज कशी डेव्हलप करता. भक्ती बीज घाल्लेले सीड घाल्लेले गुरु घालता मागीर ते ग्रो करता जाल्यार आमी कसं करता नाम संकीर्तना
मागीर सत्संग, भागवत, भगवद्गीता इत्यादी श्रवण, ह्या तरी केली तरी जाल्यार प्रसाद सेवना, ह्या तरी केली तरी जाल्यार ते भक्तिलता वाडत वता वयवा. ते कशी आता प्रभुपादान कशी केले म्हणाले आती आजी आम्ही पळया. प्रभुपादान सांगता एक प्रभुपादाल्यानी हयग्रीवाले कॉन्वर्सेशनान तू कसं सांगता म्हणे प्रभुपाद कसं म्हणारे आम्ही सद्गुरूक गुरूक देव म्हणू ओपुका म्हणून ओपुकावे म्हणून हो वर निमगिता तेन्ना प्रभुपाद सांगता सद्गुरू कृष्णाल प्रतिनिधी जावन आसा जाल्यार कृष्णा दिल्लेल गौरवाची गुरूक मेळका. कृष्णा कितले गौरव दिताची, देवा कितले गौरव दिताची तितले तशीची गुरूक एक गौरव दिवका म्हणून सांगता. तशीची गुरु देवाल तितलेची उत्तम, देवाल तितलेची इम्पॉर्टंट, तोची गुरु शिष्याक देवा दाखयतलो म्हणून प्रभुपाद सांगता. गुरु ना जाल्यार आमकां देवा पळोवचें जायना. गुरु ना जाल्यार आमगेले आमकां आमगेल्या तुला अनर्थ तिद्दून आमकां खंयची वाटे वचका कशी वचका म्हणून सांगच्या आमकां गुरु प्रामाणीक गुरु जावकाचीच. तशी त्या हांतू ऑगस्ट 1966 जुलै ऑगस्ट जुलै 13 ताका इस्कॉन फाउंडेशन जाता सांगला. तशीच ऑगस्ट 1966 जालेले आता ह्या इव्हेंट्स प्रभुपादा लिलामृतांत कळया. तशी त्या प्रभुपादाले हांव सांगेन म्हाका सेकंड एवेन्यू अपार्टमेंटांत प्रभुपाद आसता ताजे एद्राका अंगडीतू एक सान देवस्थान करताचे. सांगता कसं म्हळ्यार खंय सत्संग जाता खंय जाता ते कुडाक एक फॉर्मूळ काय आमी सांगतात पळय नेगेटिव्ह एनर्जी वचून पॉझिटिव्ह एनर्जी येता म्हणून म्हणतात. तुके घरा एंटर जातना एक नमने आनंद येता. खंय सच्चिंतने भगवत अर्चना भागवत पारायण भगवद्गीता हे सकट खंय खंयची घरकडे चलता थंय एक वायब्रेशन म्हळेले विंगड असता. तशीच ह्या प्रभुपादाले क्लास भगवद्गीता क्लास कीर्तन हे सकट जल्मीता ते कुडांतू एक नमने पोरमोळ काय पोरमोळ असता काय. तशी प्रभुपादाले कृष्णा कॉन्शियस प्रिचिंगा निमित्त ते घराची एक पवित्र जावन गेले म्हणून सांगताचे. पवित्र जावन प्रभुपाद तुमकां हांव सांगला खंयची खंयची दिवस सोमारा बुधवारा शुक्रारा भगवद्गीता क्लास घेत आशिल्लो. आनी प्रभुपाद केन्नाय उलयल्यार वेदा प्रमाण जावन वेदा प्रमाण जावन उलयत आशिल्लो. तागेले हाता दुखून कसनेची उलयना आशिल्लो तें तांणी रेकग्नायज करपाचें. कोण तांणी हांव सांगिल्लें तांणी हिप्पी जावन अशें बरो बट दे वर एज्युकेटेड तांकां अर्थ करून घेवची तितली शक्ती आशिल्ली. तशी तांणी प्रभुपाद भक्तीन उपन्यास लेक्चर दिता आशिल्लो. तांकां भारीची खुशी जाता. तांणी इन रिटर्न क्वेश्चन निमगेल्या प्रभुपाद पेशन्स सारे तांकां जवाबय दिता आशिल्लो. एक मिनीट तशी प्रभुपाद भारी पेशन्स सारी तांकां जवाबय दिता आशिल्लो. तांणी इतली म्हळ्यार चेल्ली पुरा सकड फ्लूट हाडटा आशिल्ली हार्मोनियम हाडटा आशिल्ली खंयकी एक कचरा कुंडीन तो कस की एक पूण आसता पियानाची खंयची की वयली पार्ट की कस की उडोन आसता ते घेवन येताचे ते घेवन येवन ताजेर कस की एक शब्द करता. शब्द करून एक डिफरंट
विचित्र सौड येतके मागीर रॉबर्ट नेल्सन म्हणलो एक व्हड ताळ घेवन येतके पळय प्रूपादाक कसन हाडला प्रीती जाता पळय तांणी आलोचन करताची प्रीती जाल्यार प्रीती जाता म्हणून हाडटाची तशी त्या व्हड ताळ घेवन येताच त्या हानी कसं करता आशिल्लींची ती व्हड ताळ घेवन कोणके वाजू येना तिलजन एक मने कर्कश जावन लय नाशी ते ताळ वाजिताची जाल्यार प्रभुपाद तांगेले मन दुखूच तशी उलयनाशिल मन दुखूच तशी उलयनाशिल प्रभुपाद एक चेल्या सांग पळय ताका तशी वाजू नको म्हूण सांगा म्हणून प्रितीन सांगताशिल पळयाची ह्या प्रभुपादाला देखून आमी शिकू का देवस्थानात तू सेव करताना अरे तशी केल्या चूक केली ते तशी समजायनी तू अशी समजायनी म्हणून आमकां क्लॅशस येता क्लॅश आयल्यार चंद कोण प्रितीन तशी करका अशी करका म्हणून सांगता प्रितीन सांगता तशी हे प्रभुपादाले निमित्त आमी हे शिकता कशी जनाक भक्तीन तू हाडका म्हण जाल्यार आंगेल बिहेवियर कसं करेक्ट आसका म्हळ्यार प्रभुपाद हातूंत दाखयता आमी बिहेव एक म्हणटा हांव आयकले प्रभुपादाले इंडियांत की गोतना एक डिवोटीस बॉम्बे इतको दिसता डिवोटीस येतात इव डिवोटीस फॉरेन की इंडियान म्हण म्हाका गोतना डिवोटीस येताना वेळ जाला तो एकलो हांव क्लीन करता म्हाका ते क्लीन करता तुमी उठयाची म्हणून म्हणटा प्रभुपाद वयर देखून पळयता तेन्ना ताका प्रभुपादाक बेजार जाता तेन्ना तांणी वताचे तेन्ना प्रभुपाद वगी सांगता तूं कसो न्हय व्हडलो क्लिनर एक 10-15 मिनिट तर वेट केले तरी जाल्यार तांणी आयिल्ले देवस्थानाक तांकां प्रसाद खावन पेटोवंक आशिल्लो म्हणून सांगले पळय तांणी चमकलीच की पळय वगी वचून पळय आपय म्हणून प्रभुपाद ताका भिष्टायत तशी करच्यो न्हय म्हणून मागीर तांणी हेरदूस येतात हेरदूस आयल्यार प्रभुपाद डायरेक्ट तागे रूम आपयत प्रभुपादा मेळचे तितलें इजी ना प्रभुपादा डायरेक्ट संदर्शन मेळचे तितलें इजी ना प्रभुपाद तांकां डायरेक्ट तांकां संदर्शन दिवन तांगेलो उलोवन तांकां कसकी प्रसाद प्रभुपाद दितके तशी आमगेल बिहेवियर समज का डिवोटीसान आमी एट्रॅक्ट करता जाल्यार आमगेल बिहेवियर समज का म्हणून तो प्रभुपाद दाखयता तशी प्रभुपाद कसं करता तांकां पुरा रांदप करता तागेले स्वता हातान वाडतके हांव सुशी एकल्याक तीक जाल्यार प्रभुपाद यो तुका तीक जाली म्हणून केळ्यांनी दूध कसकी साखर मिक्स करून हे खा म्हणून म्हणतके तुम्ही पुरा पोटभर जेवका म्हणून म्हणतके प्रभुपाद आम्मशी मात्र हृदय पळय प्रभुपादाले मात्र हृदय कोण की तांणी विचारलें जाल्यार एक मात्र हृदय दाखोवन तांकां पोटभर तुमी जेवका प्रभुपादान लेखिल्ले यो आमगेल प्रसाद आमगेल शीत दाळी हे सब्जी खीर हे सगळें तांकां खुशी जातकी ना म्हणून लेखिल्ले प्रभुपादान जाल्यार प्रभुपाद स्वता रांदप करून तांकां पोटभर वाडता आशिल्लें प्रभुपादाले त्या प्रिती तांकां एट्रॅक्ट जाता कळना आतां घरकडे जाल्यार आमी इवन स्मॉल 4 मेंबर्स घरांत जाल्यार तूं प्रितीन उलोवन प्रितीन वाण तरी जाल्यार थंय प्रिती आसा प्रिती आसका जनाक जाल्यार प्रीत कोरका देवा जाल्यार प्रितीन रांदप कोरका तेद मात परस्पर आमगेल्यांतू ಹೊಂದಾಣಿಕೆ आसता तशी प्रभुपाद तांकां अपार्टमेंट आपोवचे तांगेले उलोवचे इंटरॅक्शन करचे तांकां कसले भक्ती कसले पळय साधारण जन कसो म्हळ्यार इस्कॉनांत भागवत क्लासा वेळार कोणूय आसना मागीर प्रसादा वेळार फुल्ल जन आसता
कीर्तन आणि प्रसाद जनाक लयच जाता. जप करी म्हळ्यार अय्यो मीक टायमे इल्ला, नमगे टायमे इल्ला, म्हाका टायम ना, जप कोच्या टायम ना म्हूण सांगताची इनिशियली सांगताची. ताका आमी व्हड करून मागीर ताण येते देवस्थाना येवचेच एक व्हडलो प्रश्न. आयली तरी जाल्यार कंटिन्युअसली रेग्युलरली आयली तरी जाल्यार तो एक ना एक दिवस ह्या जप करच्याक तो मन करताचीच. कळवा तशी प्रभुपादन हांकां जनाक येवची तशी केली. जप कोर का म्हळें एक कंपल्सरी ह्या करनी प्रेशर घालनी प्रभुपादन. तशी तांणी पुरा येता आशिल्ले लेक्चर आयकता आशिल्ले प्रभुपादाले. तांकां प्रभुपादाले हे भगवद्गीता क्लास न्ही विंगड प्रभुपादान तागेले बाल्य जिवनाचे विशय सांगचे. कलकत्तान कशी तो आशिल्लो, कलकत्ता कशी बैला गाडी आशिल्ली, घोडा गाडी आशिल्ली, ते मात आशिल्ले, कशी तागेलो आनो गौरमोहन डे ताका एक कृष्ण भक्त राधा राणी भक्त करता म्हणून करता. तो कशी ताका हे जगन्नाथ रथयात्रा एक साना मट्टा करता प्रभुपाद. कशी ताका तागेले अन्नान एक राधा कृष्णाला विग्रह दिलेले सांद कोण तो विग्रह पूज कर ते सगळं ऐकून म्हणटा भारी प्रीती प्रभुपादाले सगळ काणी. प्रभुपादाल अन्नाल विषय हे पुरा सकट तांकां भारी खुशी जाता. मागीर प्रभुपाद कशी तागेले गुरूक भेटी जाल्ले, ते पुरा कशी संन्यास स्वीकार केले हे सगळं प्रभुपाद तागेले काणी सांगता आशिल्ले. तांकां भारी खुशी ह्या सकाळी प्रभुपादाले क्लास तरी जाल्यार मागीर तेंची रूम दनपार जेवणाची रूम जाता आशिल्ली. रूम जाता आशिल्लो मागीर थंय रांदप करता आशिल्लो. कीत म्हणलो प्रभुपादाक रांदप करून हेल्प करचे थोडे. आमगेले जेवण जेवन वतना जाल्यार ताका ते कृष्णूची प्रभुपादाक हेल्प पेटयता म्हणलें हाजेन कळटा. दाळी शीत सब्जी ते पुरा कुकरात प्रभुपादाले एक 3 डब्याचे एक कुकरशी असता. तांतू कशी रांदप करची म्हणून प्रभुपाद शिकयता ताका किताक. तो भारी कित इंट्रस्ट करता. चड जावं जाल्यार चड करता. मागीर चड करता मागीर जावन जातरी किचन क्लीन करचे हे सगळं करता. आनी प्रभुपाद थंय इंडिया मेळ्ळा म्हण केची पुरा आल्लें जिरें हळदी मिरसांग हे सगळं पुरा घालून रांदप करचें पुरा ताका किता शिकयता प्रभू. आमगेले रांदप तांकां गोतू ना. टेस्ट ताज पुढे गोतना. उजवातन अशें रायट हँडान जेवच्याकय गोतना. तसल्या तांकां प्रभुपाद शिकयता. अशी बरयला की प्रभुपादन जेवण करना अशी क्याळ आनी दूध खावची शिकयता. त्या क्याळ कशी करची म्हळ्यार प्रभुपाद पेस्कातीने वाट्टे अंच असता पळय ताका अशी करून पीस करची की प्रभुपादन. आनी ते दुधा घालून क्याळ आनी दूध खावचे शिकयता. तांकां ते भारी विचित्र दिसता आशिल्लें प्रभुपादान ते क्याळे वाट्ट्या घालून अशी कट्ट करून ते अंचा घालून कट्ट करून ते दुधा घालून खावचे. तशी तांकां इतले ते चाई म्हणून लास्ट फण्ण घालता दाळी फण्ण घालता. आतां आमकां जेवणां रेडी म्हणून तांकां कळटा आशिल्लें तशें. मागीर प्रभुपाद सकड ते फण्ण घाल्यार पुरा जना वाठाराच्यान पुरो यो घाट येता मिरसांगेचे घाट येता म्हणून. केन्नाय लायक फण्ण तरी घाल्यार घाट येयल्यार त्या दिस दाळी ताय बारी रूच जाला म्हणून लायक म्हणून आमगेल्यान तूं सांगताचे. तशी प्रभुपादान ते फण्ण घाल्यार पुरा नेबस आनी पुरा सकड यो कसं घाट येता कसलं मिरसांगेचे घाट येता म्हणून. तशें प्रभुपाद ते फण्ण घालचे पुरा त्या किता शिकयता आनी रांदप करचे कशी म्हळ्यार शिकयता.
मागीर चपाती चपात करचे कशी म्हणून शिकयता. तांतू एकलो स्टॅनली म्हणून आसता, ताका 10 चपाती खात काय तो स्टॅनली म्हणून. प्रभुपाद आनी जाय तुका, आनी जाय आनी जाय म्हणून प्रितीन खावयत काय सकळ पळयाची. प्रभुपाद बेजार करना, ओ कितले खात यो म्हणून ना, बेजार करना. 10 चपाती खाता नी हे कसला आमी हांव सांगचे म्हळ्यार आम्ही कितले ताळमी घेवका, कितले पेशन्स घेवका, एक भक्त करका जाल्यार कितले सांगताचे गॅलन्स ऑफ ब्लड आम्ही खर्च करका म्हणून सांगताचे एक एक मनशाक भक्त करका जाल्यार. तशी प्रभुपाद पेशन्स पळय, ताळमी पळयाची. तशी तागेलें नांव स्टॅनली. स्टॅनली भारी चांग चलो. प्रभुपादक आनीशी प्रीती करता काय तो. केन्ना प्रभुपादान जेवची कशी म्हणून ताणें ऑब्जर्व करचे, कशी प्रभुपाद कशी जेवता कशी म्हणून ताणें पळोवचे. आनी तशी तो 10 चपाती खात आशिल्ले स्टॅनली. प्रभुपाद जाय आनी जाय तुका, आनी जाय म्हणून आनी जाय म्हणून सगळ्यांक आनी जाय म्हणून प्रितीन वाडत आशिल्ले. मागीर आनी एकलो स्टीव, हो स्टॅनली जालो. आतां आनी एकलो स्टीव, तो बाई प्रभुपादान रांदप करून तांणी पुरा लायीन हांव सांगला म्हणके इस्कॉना प्रसाद बारी फेमस. प्रसाद म्हळ्यार सकयल जन येताचे. हांकां प्रितीन वाडतले कोणूय ना आशिल्लेचे. हांगा प्रभुपाद प्रितीन तांकां वाडता पळय ते एट्रॅक्ट जाता. तशी हांगा प्रभुपाद जाले पायसू, कचोरी तसलो सकयल प्रभुपाद वाडटना ताका स्टिवाक भारी खुशी जाता. प्रभुपाद आनी रात्री रात्री जातरी प्रभुपाद जाले अपार्टमेंट सायलेंट आसता. प्रभुपाद तेन्ना भागवत ट्रान्सलेट करचे हे सकड करता. सोमार बुधवार शुक्रार घलाटो घलाटो जनान येवचे, जनाले प्रवचन आयकुचे, जनाल प्रसाद खावचे, हे पुरो सकड आसता. तशी तांणी पळोवचे प्रभुपादान कशी तिलक करचे. तांकां एक ते सकड विचित्र कशी तिलक करता ते सकड पळोवचे. तांकां भारी खुशी तिलक करचे पळोवचे ते पुरा. मागीर प्रभुपाद जाल्यार निमगे ताके तुमी कशी तुगेले गुरु महाराज प्रभु सांगके मुगेले गुरु महाराज कन्नड पळयनाशे तिलक करता आशिल्लो म्हणून. कन्नडी पळयनाशे तिलक करता आशिल्लो म्हणून म्हणचे प्रभुपाद. तेन्ना हो तितले चंद येता आशिल्लो तांकां सकड आश्चर्य, कन्नडी पळयनाशे कशी तिलक करता आशिल्लो म्हणून. तशे प्रभुपाद मागीर तिलक कोण जातरी गायत्री मंत्र जप करचे. जानव्यान तो ह्या घालून गांठी धरून गायत्री मंत्र जप करचे. प्रभुपाद जाले बॉडी स्ट्रक्चर सपूर तागेले चर्म एक मोवाळ रेशमे अंगल्या म्हणचे आशिल्ले प्रभुपाद. तशी दिसता आशिल्ले तांकां प्रभुपाद जाले स्किन. प्रभुपाद तांकां तितले अट्रॅक्ट निजान प्रभुपाद सांगता ती प्रभुपाद तितलो चंदू न्ही. एज 70 years जाला जाल्यार तांकां बारी चंद दिसता प्रभुपाद. म्हळ्यार चंदाई शरिरान न्ही, चंदाई येवचे उतरान आमगेले बिहेवियरान. म्हळ्यार हांतू कळटा प्रभुपाद तांकां तितलो चंद दिसता तितलो लायक करता आशिल्ले तांणी. प्रभुपाद मागीर ह्या गायत्री करून मागीर घांट वाजून ते पंचतत्व पिक्चराक आरती करता आशिल्लो. ते सकड तांकां पळोवच्याक एक डिफरंट बट तांणी ते लायक करता आशिल्ले प्रभुपाद करची पुरा. मागीर आनी एकलो एक डॉन म्हणून एकलो प्रभुपादाक एक क्वेश्चनेबल जाता. तो कसो म्हळ्यार जन एक म्हणटा असले जन मेळटात की प्रभुपादाक रिवोल्ट करतले जन, लढाई करतले जन. तसल जन प्रभुपादाक मेळटा. फेवरेबल आसनाची जाल्यार लढाई करू कसं पण लढाई करूया म्हणून येता. तसलो आशिल्लो तो डॉन म्हणलो. तो एक जण म्हणे
विलक्षण असतं काही तुम्ही असं असं का ड्रग्स घेवच्या नज म्हळ्यार सांगितलं तर ऐकना घेवचे येवन चेलियाल वटू येवचे चेलियाल वटू असभ्य वर्तन करचे असं सकड नकना तिले कोचे सिगरेट तांचे असं सकड काम करता प्रभुपाद सांगता एक दिवस तो कसं की कोपाना एकल्या कोणाक मारत के पळे कशी ना म्हणे सिच्युएशन प्रभुपाद आला ना बिष्टाच का जाय ना तक वर्स म्हणू काही जाय ना ताका एक्सक्यूज करू काही जायना तसल ना म्हणायचे प्रभुपादाला परिस्थिती तेन्ना प्रभुपादाक भारी बेजार जाता का असं सगळं ड्रग्स घेऊन तांकां कोप येवन उद्रिक्त जावन एक चल्ल्याका मारत के तेन्ना तेन्ना प्रभुपादाक कोप येता ताणें मारली वय फिजिकल डेजॉर्ट म्हळ्यार तसले काम करून हेजे हांव वचून ताका सांगता डॉनाका आतां तूं हांगा दाखून वच का म्हणून तशी प्रभुपादाक कोप येता तेन्ना तो डॉन वचून आसता की मागीर एक दीस क्लासा वेळा येता के तेन्ना सांगता के ताणें तें मॅरिजुवाना म्हळ्यार ड्रग्स घेतला ताणें भितर येवच्या ना हें एक इस्कॉन म्हळ्यार एक बालवाडी म्हळ्यार आमी सांगता पळय आतां नर्सरी हांगा भक्तीचे अ आ इ शिकता आसाचे हांगा तसल जनान पुरा येवच्या ना सो तूं ड्रग्स घेतल्यार येवच्या ना म्हणून सांगता तशी तूं वचपाची म्हण मागीर नेक्स्ट आनी एक एकलो राफेल म्हळ्यार राफेल डॉन जालो आतां एक राफेल म्हळ्यार हांगे सकट कसला एक्सप्लेन करता म्हळ्यार पण कस कसं म्हणे जन प्रभुपादाल संगतींत येताची म्हळ्यार आमी आमचो अर्थ कोण घेवं का म्हण खातीर हांव सांगता थोडे सांगता असं मस्त सांगू टायम आसना तो राफेल म्हळ्यालो तो जप करच्या आयकना कळना जप करच्या आयकना ताका लायक कीर्तना कोडूक कीर्तना तूं आयकुच्याक ते सकड भारी कुशीक ताका राफेलाक एक दीस कसं करता प्रभुपाद ते अंगडी देवस्थान आसतना तेगेले अपार्टमेंटाक बीग पडटा बीग पडल्यार ते बीग भेत्तुका जाता बीग भेत्तूक जातना ते राफेला सांगता पळय तूं एक बीग ते बीग घालची की कशें बीग की कशें की एक हाण घाली म्हणून सांगता तो करिना राफेला करिना की कितल म्हणे कष्ट प्रभुपादाक या ते ह्या प्रायरी बीग खंय घालतलो बीग खंय हाडचे हे सकड कष्ट न्हू त्या राफेला सांगता केलो घालय ना के मागीर प्रभुपाद हांसून सांगता के तो राफेल चांग चाललो तो करता चिकितान लेट केला म्हणून सांगते कशी एनकरेज करची पळय प्रभुपादान सांगचे मन दुःखूच तशी उरले ना प्रभुपाद मागीर राफेल हाडता अरे कसं रे तू करेन कितले पण सांगता तुका हांवें तुका करचें जायना हांवें म्हणून अशी बिश्टाय ना तू भारी चांग तू एक दीस करता हे काम मिगेल काम करता न्हू म्हणून अशी प्रभुपाद चंदकून हांसून सांगता मन दुःखूच तशी उरले ना तशी राफेल बीग हाडून घालता मागीर नेक्स्ट बिल एप्स्टेन तो ताका हे स्वामीजी तांणी स्वामीजी म्हणटा आशिल्ले प्रभुपादाल वटू आसचे प्रभुपाद संगती आसचे ताका भारी खुशी तो प्रभुपादाले ह्या सिरियस जावन तो डिवोटी जायना बट प्रभुपादाक लायक करता प्रभुपादान मस्त क्वेश्चन निमगुचे करतके प्रभुपाद उत्तर दिवचे ताका तुका खुशी जालवे सॅटिस्फॅक्शन जालवे हांव सांगिल्लें तृप्ती जालवे म्हणून सांगचे के बिल एफस्टन कसं म्हळ्यार तो केन्नाय भगवद्गीता क्लास जालो तो न्हिदोच के ताणें आमगेले कितले की म्हणटा
भगवद्गीता क्लास निदत म्हणून तांकां बिस्तच जाता प्रभुपादान न्हीद येता म्हणून ताका उठकारो न्हू उठा 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 म्हणून सांगले जाल्यार तो बिल कीर्तन सुरजल जाता कितले चंद कोण नृत्य करता आशिल्ले प्रभू आता भारी तूं चैतन्य महाप्रभू म्हणके नृत्य करता म्हणून म्हणजे ताका होगल सुच बिल्लाक तो नीर काडच्या पुरो बट नर्तन भारी फर्स्ट कीर्तन सुजल तर फर्स्ट तोची नर्तन करता आशिल्ले बिल तशी प्रभुपाद ताका सांगते तू नर्तन चैतन्य महाप्रभू म्हणके तू नर्तन करता म्हणून सांगते तशी तो खुश प्रभुपादाक वैरे मन फोणू खंय वचून ದುಡ್ಡು हांडीत आशिल्ले प्रभुपाद पळय त्या चरणवाले चल्या चरणवाले मन कशी अशी तशी करता प्रभुपाद मागीर तो ते देवस्थाना अंगडी नावे थंयची दिवस काडच्याक प्रभुपादाल परमिशन घेता तो जेवणाक कीर्तनाक येता मागीर न्हिदोच्याक येता अशी आसता बिल आणि प्रभुपादाक हेल्प करची म्हळ्यार ताका भारी खुश आसता जप करू जायना जाल्यार प्रभुपादाक सोडून वचपाक ताका मन ना आशिल्लें तशी प्रभुपादाल वयर मन येवन प्रभुपादाक प्रीत करता आशिल्लो तो माने आनी कार्ल हे कार्लाल काणी हांव फुडें कसं सांगला कसं म्हणटा तागेली बाल इवा आशिल्ली ती प्रभुपाद तांणी बवेरीन तूं एक माळे देखून अनेक माळे आयिल्ली ती तागेल वटू राबून आसता प्रभुपाद मागीर कार्लाक आनी इवाक केन्नाय किरकीर जाता प्रभुपाद केन्ना कार्लाक चेंज करता म्हणून ती इवाक भारी कोप आसता तिका सिगरेट ताणका मांस खावका हे सकड आसता तो कार्ल तशीची प्रभुपाद म्हळ्यार भारी प्रीत ताका प्रभुपाद म्हळ्यार प्रभुपादाक आतां ह्या नवे सेकंड एव्हेन्यून तो अपार्टमेंट येतरी ताका भारी खुश आशिल्ले खुश जाता तशी कार्ल किर्तनाक आनी येत आशिल्लो नेक्स्ट मागीर करोल बेकर म्हणलो करोल बेकर हांगेल पुरो नांव सांगचे म्हळ्यार कशी कशी कृष्ण कोण आपयता प्रभुपादाक लागी म्हणून प्रभुपादाक कळटा इंडिया देखून कोणय हेल्प करतले नाची हांनीची म्हाका हेल्प करूका हे देवस्थान हांगा कृष्ण भक्ती प्रचार को देवस्थान बांदूक देवस्थान करूक स्थापन करूक पूर हांनी हेल्प करूका म्हणून प्रभुपादाक गोत आशिल्ली तशी एकच युथ तांणी येताची एक गरोल बेकर म्हणून तवय तशी कीर्तन भारी इंट्रस्ट ಈ ಕರೋಲ್ ಬೇಕರ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ चिल्ली तिका तितली स्मूथली मेलोडियसली कीर्तन करू जायना जाल्यार तिका कीर्तन म्हळ्यार भारी प्रीत आशिल्लें कोणी एक ग्रुपा जनाना कीर्तन तरी लायक करना जाल्यार ती बोबी मस्त आशिल्ली तसलो म्हणजे वेरायटी ऑफ जन मागीर जेम्स ग्रीन म्हणलो तो प्रभुपादाले ये कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट वयर ताका चांग ओपिनियन ना आशिल्ले तो वायट भावने आसतके तशी तो एकलो आसच्याक लायक करतके जेम्स ग्रीन मागीर कसं जाता म्हळ्यार हांगा बवेरी आसतना केलू जन थंय येता आशिल्ले तशी हांगा सेकंड एव्हेन्यू स्ट्रीट येता रे थोडे जन पोरणी जन डिस्कंटिन्यू जाता ती 9 जन जॉइन जाता ते तशी जाता केन्नाय तशीच इवन आमगेले खंयचे भक्तिवृक्षा क्लास ज्यो आमी तातवळे तांकां फोन करून नेमुका म्हूण सांगताचे इत्याक कशी हुशार नांव आहे तुमकां कांय नज आशिल्लो इत्या येण्याची म्हणून अशी प्रितीन एक कॉल केल्यार तांकां कित्या येयनी म्हळ्यार आमी टॅक्सी दवरका रॅपोर्ट बिल्डअप करका म्हणून आमगेले भक्तिवृक्षा लिडरांनी सांगताचे तांणी येयनीच म्हणून तांकां सोडची वा ना सोडू ना कसं लाका तुमकां कसं जालें तुमकां कसले हेल्प जावका वे अशें म्हळ्यार आमी आमगेले
इस्कॉन कम्युनिटी बिल्डअप करचका पडोका वयनवा तशीची हंगा बवेरीन तू आईल जन मारी हंगी ह्या सेकंड एव्हन्यू स्ट्रीटाक जन यानाची नव 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 जन आड जाताची तांणी प्रभुपादाक हितैषी जावन आसताची प्रभुपादाल वयर भारी गौरव प्रभुपादाले मुवमेंटा वयर भारी गुड ओपिनियन पुरा आसता जाल्यार तांणी केलो जन यानाची राबताची तशी कंडिशन जाता मागीर ब्रूस ब्रूस खार म्हणालो तो एकलो इंडिया ಬಗ್ಗೆ सकड ಗೊತ್ತಸ್ತಕ इंडिया भगवद्गीता हे पुरं सगळं ಗೊತ್ತಸ तसल जन कशी प्रभुपाद टेस्ट करू येताची तागेले पॉकेटांत एक भगवद्गीता असके टेस्ट करू तसल जन आसाची तो जाल्यार तो ते LSD ते मादक द्रव्य सेवने करलेल निमित्त थंय एक नमूने हताश जावन खंय तांकां लायक एक ट्रीटमेंट मेळटा लायक प्रीती मेळटा म्हळ्यार सुविधा आसता तसल म्हणे ह्या पुरा चल्ल्या ಗಾಂಧೀಜಿಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಗಾಂಧೀಜಿಲ್ ಕसल विषय पुरा ಗೊತ್ತಸ್ಕೆ तो निमगीतके ಗಾಂಧೀಜಿಲ್ विषय कसो ಗೊತ್ತस तुका म्हणून निमगीत प्रभुपाद त्यान सांगता हा गांधीजी सान आसतना मास्क घालेले म्हणून अरे त्या सकड नाही गांधीजीन बदच कसं केला म्हणून सांग सत्य तागले सत्य सत्यानी सत्याग्रह केलेले निमित्त इंडियाक इंडिपेंडन्स मेळ्ळें अशें म्हणून पुरा सांगता तेन्ना मागीर आनीक चक बर्नेटके तो 18 years old 18 years old हानी पुरा सकड वायट वचन असं ड्रग्स घेवचे चिल्यान मागची वचचे चिल्यान संग करचे असं सकड कोरून तांकां हे एक प्रभुपादाले अंगडी देवस्थान अट्रॅक्ट जाता हंग कसं की आमकां शांती मेळटा हंग कसं की आमकां मेळटा म्हणून असल जन पुरा येताची मागीर स्टीव गारिनो तो एकलो फायर फायर स्टेशनान तो काम करतलो चालू के तो येता ताका हांगा प्रभुपादाले विषय कळटा हांगा भगवद्गीता क्लास मॅटलेस गिफ्ट म्हळ्यार ते अंगडी नांव मॅटलेस गिफ्ट म्हणून हांगा आमगेले हांगा आसा मॅटलेस गिफ्ट म्हणून तशी मॅटलेस गिफ्ट अंगडीचे तो पळयता ते पळोवन हांगा भगवद्गीता क्लास चलता आसा म्हणून ते पळोवन तोय हांगा येता मागीर चक्क म्हळलो तो येता चक्क पळय कितले जन येताचे म्हणून तो सुदिता येता हांगा प्रभुपाद स्वामीजी हांगा राबचुवे म्हणून निमगिता तशी तो चक्क येता त्या देवस्थाना अंगडी देवस्थाना भितरी तो येता तशी कीर्तन येता हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन येता क्लास येता मागीर आनीक ब्रूस के हा ब्रूस सांगता हांवें हरे कृष्ण देवस्थान सुदिता आशिल्लो हांव चमकता आशिल्लो खंय हांगा म्हाका दिसता न्ही चर्च ह्या गार्डन हें पुरो दिसता मागीर मेळ्ळें अशें म्हाका यो मेळ्ळें म्हणून हरे कृष्णा मंदिर मेळ्ळें म्हणून बेजार नासतना मागीर ताका दिसता एक अंगडी भायर मस्त चप्पल भायर आशिल्लें पळयता हो हे म्हणून तो चप्पल काणू ते दसू भगवद्गीता क्लास अटेंड जाता नेक्स्ट स्टीव म्हणलो तो येता तो कसो म्हळ्यार स्टीव भारी माइल्ड नेचर फ्रेंडली नेचर आसता असं सकड क्लास आनी अटेंड करून अनुभव आशिल्लो मनीस तशी प्रभुपादाले विषय आयकून तोय अटेंड करूंक येता मागीर ब्रूस म्हणलो ब्रूस प्रभुपाद तो भितर येता प्रभुपाद ताका डायरेक्ट आय कॉन्टॅक्टान पळयत प्रभुपाद पळयतना ताका दिसता के प्रभुपाद ताका ते ब्रूसाक स्क्रीनिंग करतशी दिसता के प्रभुपाद ताका कंप्लीट हो कसले हे म्हणून स्क्रीनिंग कशी दिसता के ताका प्रभुपाद खुशयेन बैस म्हणून सांगता आनी
ताणे कितले की आयकनातील विषय हांगा आयकुच्या मेळटा ताका ह्या कृष्ण हरे कृष्ण हाजे शब्दा अर्थ सांगचे प्रभुपादान भारी आनंद दितके तशी तो या अभ्यास कर तितली इंटरेस्ट आरी तो थंय येता तितली इन्वॉल्वमेंट जातके तागेले ब्रूस जाले मागीर नेक्स्ट चक्क हांव विशय चक्काल विशय सांगला ब्रूस ब्रूस मागीर चक्क एक दीस निमगे के म्हाका राजयोग शिकयत वता म्हणून हा हांव शिकयता म्हणटा कसं म्हणा भगवद्गीता आसा सिक्स्थ चॅप्टर इज राजयोगा आम्ही शिकयताची म्हणून सांगते तुम्ही राज कोण खंयची योगी श्रद्धा भक्ती ना कृष्णा पूज करचे तेंची तोची राजयोगी म्हणून प्रभुपाद तांक सांगतके ताक सांगतना ताका अशें दिसतके हांतू तो नीटला तू एक नमने प्रकाश आयला म्हणके जतके म्हणारे कसं की एक ज्ञान आयला म्हणके जतके ताका चक्का कसल एक्सपिरियन्स पळयाची प्रभुपादाला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट कितली कीची प्रभुपादाला आजी के शिष्य आसाची प्रभुपादाक मेळनातील जन आसाची मेळनाची तांणी प्रभुपादाले प्रभुपादा खातीर तांगे लायफ तांणी डेडिकेटेड केलेले जन आजी के आसाची तशी प्रभुपादान उलयताना के तांकां हांगा कसं की एक लाईट आयला म्हणके जातके लाईट आयला म्हण जातके तेन्ना प्रभुपाद ते राजयोग ಬಗ್ಗೆ सांगता मागीर अट्रॅक्ट जावची कसं म्हळ्यार पंचतत्व बोळ ಮತ್ತೆ हात वयर केलेले पिक्चर हे कसले विचित्र दिसता तांकां या कोण म्हळ्यार मत्स्यावतारशी हे कसल कसल म्हणून तांकां हो ताका पळयत हे कसं न्ही म्हणून आणि तो लगतके हांव चेक आनी हांव ते LSD हांव घेना आणि प्रभुपादान सांगिल्लें तशी हांव आयकता म्हणून परिवर्तन जाता नेक्स्ट स्टीव हो कसं म्हळ्यार इंडिया येवन उपरो सकड ताका थोडे गोत आसता इंडियाचे ಬಗ್ಗೆ आध्यात्मिक इंडियाचे कशी ग्रंथ कशी सांगता कसं सांगता हिंदू जनाले कसले शाश्वत श्रद्धी कशी या परसकड ताका थोडे ಗೊತ್ತು आसता हिंदुत्वा ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು आसता तशी तो प्रभुपादालागे येता नेक्स्ट ब्रूस कशी म्हळ्यार एक प्रभुपाद एक इंग्लिश प्रोफेसराल इंटरव्यू असत ते ऐकून तो ब्रूस येता त्यान तो प्रभुपाद पुरा सकड कशी आम्ही फॉयड एक फिलॉसॉफी आसा ताजी एगेन्स्ट कशी आमगेले कृष्णा कॉन्शियस कशी वर्क करता कशी म्हळ्यार ते प्रभुपाद एक्सप्लेन केलेले ऐकून तो ब्रूस येता ताका दिसता प्रभुपाद एक फिलॉसॉफिकल गाईड न्ही तो एक पर्सनली जावन एक आप्त जावन आसा म्हणून तांणी हे चल्ले चेडून फिलॉसॉफिकल गाईड न्ही स्वामी जिमात न्ही ह्यो आमगेले एक आप्त कोण आमगे लगीच तसल मनुष्य तांकां दिसता मागीर हे स्टीव कितले की पंता प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು रात्री प्रभुपादान वाद्युतन हांव वाद्यता म्हणून सांगचे प्रभुपादाक आणि प्रभुपाद सांगता हे वेदव्यासान बरयल्लें भागवत हांव ट्रान्सलेट करता तो स्टीवाक थोडे बरोवचे पिश आसता वेदव्यासन इतले कितले की ग्रंथ बरोवन जाल्यार ताका सॅटिस्फॅक्शन जायना अशी मागीर भागवत बरयलें म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना ताका दिसता वय एक रायटराल सॅटिस्फॅक्शन म्हळ्यार कशी मेळटा
तो रायटर खुद रायटर जाल्ले मी ताका भागवता वयरी आनी इंट्रस्ट येता काय ताका इंट्रस्ट येता. मागीर प्रभुपाद एक म्हणटा 1962 to 1962 इंडिया వచ్చాక ఆలోచన करता तेन्ना हांक पुरा सकड ते ब्रूस हाकन सकड यो स्वामीजी आमकां सोडवत्व म्हणून दिसता. तेन्ना प्रभुपाद वच्ची म्हणून प्लान करता असं खंडित प्रभुपाद सांगता ब्रूस सांगता की हांव अशें तूं वच म्हणून आमकां बेजार जाता असं म्हणून तो ब्रूस सांगता हांव एक चेल्ली हांव लायक करता असं म्हणटा तिगेले फोटो काडटा अय्यो प्रभुपाद सांगता ही कसं कांय चेंदी ना ताज्या पाशी इंडियान कितकी चेली भारी चंद चेली मेळटा म्हणून सांगता की तशी ब्रूस एक म्हणटा तांणी डॉक्टर मिश्रा तागेले योगाश्रमाचे आनंद आश्रम म्हणून नाव आनंद आश्रम वच्चाक भायर सरताची पुरा जन या चेल्ले पुरा कारार बैसून 2-3 कार थंय आनंद आश्रमाक वताचे आनंद आश्रम थंय थंय तागेले डॉक्टर मिश्राले योगा गुरू तो तागेले फॉलोवर्स पुरा सकड आसता ते फॉरेनर्स जाल्यार किरग न्हेसून हे पुरा तांणी योगा ध्यान मेडिटेशन हे पुरा करतले जन आसा ते प्रभुपाद थंय पुरा पावून तरी थंय पुरा वनभोजन आनी कोरून प्रसाद खाताच के भारी चंदच के ते आनंद आश्रम थंय स्टीप जावलेले गुड्ड कय मागीर ग्रीन ग्रास कय ह्या पुरा सकड आसता थंय कीत सकडांक वाडटा पुरा मागीर चपाती मागीर चपाती वेरे साखर घालता के खाता के कशी सकड त्यांनी खाताचे म्हणाले हे हातून कळटा मागीर प्रभुपादाले नारद भक्ती सूत्रांतू एक राधा कृष्णाल पिक्चर पळयत कोण स्टीव तो भारी एक कलाविद असता त्या पळोवन हांव असले राधा कृष्णा पिक्चर करता आजी आमकां भगवद्गीतेन तू आनी सकल चंद चंद एक भागवतांत पुरा एक काणी सांगचे डेपिक्ट करचे तसल पिक्चर आनी सकट दिसता कितले चंद ते सकट कशी आयल्या हानीचे पुरा सकड ते ड्रॉइंग केलेले सो नारद भक्ती सूत्रांत ते पिक्चर पळोवन स्टीव सांगते हांव हाजे अपास प्रिंट करता ड्रॉइंग करता अशें म्हणून सांगते तेन्ना प्रभुपाद संतोषान हांसून जायत म्हणून सांगता की तशी मागीर ते दुसरो थंय आनंद आश्रमांत प्रभुपाद लेक्चर दिता तांकां भारी खुशी जाता सकडांक थंय त्या वातावरणांत प्रभुपाद लेक्चर सांगतरी भारी खुशी जाता कीर्तन करता ते कीर्तना पुरा जन नृत्य करताची प्रभुपादान तांकां कशी नृत्य करची म्हणून समीत शिकयलेलें ते कशी इस्कॉनांत पळय नृत्य करताची कशी नृत्य करची म्हणून समीत प्रभुपादान तांकां शिकयलेलें ते कितली पळय स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट थिंग समीत प्रभुपाद तांकां शिकयता कशी जेवची सोडून बसची सोडून नृत्य करची कशी म्हणून शिकयता तांणी पुरा नृत्य करता की हे तांणी सांगताच केली स्वामी स्टेप्स म्हणून त्या स्टेप्स स्वामी स्टेप्स म्हणून ताका नांव दवरता की तांणी तशी तांणी पुरा जन प्रभुपादाले अनुयायी प्रभुपादाल फॉलोवर्स पुरा तांणी नृत्य करताची तांकां ते डॉक्टर मिश्राले आश्रम आशिल्ले जनांक भारी संतोष जाता के भारी तबला वाजितात के मागीर पुरा तरह तरह का मृदंग तरह तरह वाद्य वाजितात के ते पुरा भारी खुशी जाता तांकां सकडांक मागीर रात्र मस्त वेळ जाता मागीर प्रभुपाद हांगा सेकंड एवेन्यू स्ट्रीट तागेले अपार्टमेंट येता आनी बागलांनी कावन प्रभुपादाक ना सॉरी थंयच न्हिदता प्रभुपाद आनंद आश्रम न्हिदता अति ते गेस्ट रुमांत मागीर थंय तांणी पुरो सकयल चेल्ले न्हिदता रात्री होरडाका न्हिदल तेन्ना ताका एक स्वप्न पडटा के पळय स्वप्नांत कसं न्ही ताका एक
18 वर्षाचे चंद एक यंग तरुण येऊन दर्शन दितके. हो का भारी आश्चर्य जाता हे कोण भारी एक चंद कांतिके दर्शन दिता तेन्ना प्रभुपादाला निमगिता हो स्वप्नांत स्वामीजी कसं लाग तेच रूपात आमकां दर्शन दिना म्हणून तेन्ना ताका जाग जाता तेन्ना हो येवन प्रभुपादा लागीं निमगिता या कसल स्वप्न स्वताची कृष्ण येवन पळयाची आमी कसल चिंतन करता तेंची आमकां स्वप्न पडता म्हणून म्हणून तशी देवाल चिंतनेन तूं कृष्णाल बघेत प्रभुपादाला ऐकून कृष्णूची एक तरुण जावन ताका स्वप्न येता. तशी मागीर कीत अनेक कीत म्हळलो कसं म्हळ्यार कुरुक्षेत्रांत युद्ध अर्जुन आणि कृष्णान कशी अर्जुनाक स्वप्न केली तो सांगते म्हाकाय कृष्ण आणि अर्जुन स्वप्न आयली म्हणून थंय स्वामीजी आशिल्लो अर्जुन आशिल्लो कृष्ण आशिल्लो हे सकट हे सकट काणी ऐकून तांणी कसले ऍक्सेप्ट करताची आमगेले भगवद्गीता म्हणल्यार हांतू कळटा. तशी ताका प्रभुपाद वॉकिंग वता पुरा एक्सप्लेन करता ह्या प्रकृती म्हळ्यार कसले प्रकृती सौंदर्य म्हळ्यार कसले प्रती एकांतू आमी कृष्णा पळोवका प्रकृतीन म्हणून सकड प्रभुपाद वॉकिंग करता करता तांकां एक्सप्लेन करता. तशी तांणी स्वामीजी प्रभुपादाला एक पर्सनल एक सेवकशी तांणी चेंज जाता प्रभुपादाक कसं जाल्यार सेव करूंक तांणी तयार जाता रेडी जाता तितले प्रीती करता प्रभुपादाक. मागीर नेक्स्ट हांगा युएसएन तूं विएटनाम युद्ध जाता युद्ध जातना पुरा अमेरिकाचे विमान पुरा उडता आसताची मागीर धार्मिक विरोध पुरा 6ನೇ म्हळ्यार 6th पोप पॉल तो पुरा ते धार्मिक युद्ध म्हळ्यार ह्या युद्धा उठो हानकीन लढाई धर्मा बद्दल लढाई जेवची हे सकड सुरू जाता. तेन्ना मागीर तांगेला तूं कसं की एग्रीमेंट जावन मागीर युद्ध रापता. ऑगस्ट 6 तुमको तसं हिरोशिमा वयर हे बॉम्ब घालचे तशी पुरा न्ही त्याचे हिरोशिया बॉम्ब घाल न्ही हिरोशिमा वयर बॉम्ब घालेले त्याचे एन्युअल कसं की या चिंतन हे सकड चलता प्रभुपाद विश्वसंस्थे थंय वचून थंय पुरा शांती खातीर कसं की जागरण करता के तशी प्रभुपाद थंय आमंत्रण मेळटा थंय शांती जागरण जाल्ले कडेन थंय वचून हरे कृष्णा कीर्तन करताची ते विश्वसंस्थे येद्राक पुरा जनाक तुमी थंय मेळका म्हणून सांगताचे. सो 8:30 जाल्या. हरे कृष्णा. I'll stop it. नेक्स्ट वीक पळया कशी प्रभुपाद विश्वसंस्थे येद्राक कीर्तन करता हे सकड पळया. हरे कृष्णा. प्रभुपाद की जय.